ढवळीकारान आपल्या PWDच्या कार्यकाळात एक्काय पयशाचो भ्रष्टाचार करूंक ना असो देवा म्हाऱ्यांत सोपूत घेवन सांगचें. बायलांक 5,000 रुपयाचे गाजर दाखोवन तृणमूल गोंयकारांक फटोवंक फुडें सरला. ताच्या नादाक लागूं नाकात. तृणमूल आनी मोगोपा युतीचो गोंयांत एकूय सीट येवचो ना. मोगोपा आनी तृणमूलाक राम केल्लो लव मामलेदारान सांगला. लव मामलेदार बरोच खुबळा. आदी मोगोपा आनी फाटोफाट तृणमूलाक ताणें राम केलो. दोनूय पक्षांतल्यान भायर सरल्या बरोबर ताणें ढवळीकार भाव आनी तृणमूलाचेर फारपेट सुरू केल्यात. ही युती जाल्या उपरांत खंय गोंयांत हिंदू आनी कॅथलिकां मदीं फूट पडली. आतां ताणें आयपॅक कंपनीक घेवन तृणमूलाचेर आनी ताचेच बरोबर मोगोपाचेर तोफो दागल्यात. पळयात. TMC आनी MGP अलायन्स जातकीर एक दुफळी निर्माण जाल्या हिंदू आनी कॅथलीक तेजेर आनी त्या खातीर हांवें तें TMC सोडल्या. आतां आयपॅक ही कंपनी किंवा ते TMCन जी कंपनी एंगेज केल्या ती कंपनी फक्त लोकांक फटोवपाचें काम करता. फटोवपाचें काम करता इन द सेन्स लक्ष्मी भंडार म्हणून वेस्ट बेंगालाक हें आसा तांकां 500 रुपया मेळटा बायलांक, वेरेज हांगा ते 5,000 रुपया दितले म्हणून लोकांलो सगळो डेटा घेता. आनी हो डेटा घेवप इज व्हेरी बॅड. हो इट कॅन बी शेअर्ड आनी प्रायवसी फ्रिंज केली असो तेजो अर्थ जाता. सो आय वॉन पब्लीक आमच्या गोंयच्या लोकांक हांव चेतावनी दिता, सांगपाक सोदतां की तुमी तुमचें इन्फॉर्मेशन शेअर करूं नाका. कारण हें जर जालें जाल्यार तुमकां त्रासूय जावपाक शकता. दवरुपाचो गरज ना. आनी अशें जर करत TMC एक सुद्दां सीट मेळचो ना आनी हेका टोटल जबाबदार ती कंपनी आसतली. कंपनीचें जर काम पळयत आतां जाल्यार एकामेकां भितर झगडी लावप आनीक रॉंग इन्फॉर्मेशन दिवप इतल्यान दिसता. आदी मोगोपांतल्यान आनी उपरांत TMCंतल्यान भायर सरिल्लो लव तृणमूल आनी मोगोपा सुप्रिमोचेर इतलो खवदळा की वेंचणुकाच्या वेळार मोगोपा कशे तरेन उमेदवारा कडेन डील करता, सद्याक मोगोपाच्या खात्यार कितलो ब्लॅक मनी आसा हाच्यो डिटेल्स ताणें मिडियाक दिल्यो. आयकात लव मामलेदाराक. MG ताणें काल अनावन्स केलां की ताजो भाव सुदीन ढवळीकर विल बी CM म्हणून. आतां एलायन्स जाला, एलायन्सान आजून कांय डिक्लेअर करूं ना. ताणें डिक्लेअर करून मोकळो जालो. आनी होच मुद्दो हांकां पसंत आसतलो TMC वाल्यांक. कारण TMCन ऑलरेडी डिक्लेअर केला बहुजन समाजाचो CM आसतलो म्हणून. आनी ते जर भायल्या बरें करता जाल्यार इट इज वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट. आनी म्हाका दिसना अशें जर ते वागपा लागत जाल्यार तेंचें अशेंच वायलेशनूच चड आसता. एश्वर करता आनी मागीर कांयच ना. फॉर एग्जाम्पल लास्ट इलेक्शनाक 27 कॅन्डिडेट दवरले आनी डिलींग कितें केलें की प्रत्येकाक 80 लाख रुपया दिवं जाय म्हणून कोणा कडल्यान तरी 80 लाख घेतले आनी एक्काय कॅन्डिडेटाक 80 लाख दिले ना. आजुनी विजय गांवकर कितले थोडे हें करिना. आमकां पयशे दिता म्हणून सांगले, मोड म्हणून सांगले आनी पयशेच दिवना. आनी म्हाका सगळ्या हांकां अपील करपाचें आसा. आमचे MG कॅन्डिडेट म्हणून रावले तांकां तेजे कडल्यान पयलीं पयशे घेया, मागीर तो दिवचो ना. तुमकां फटयतलो, तुमी तुमच्या बॉल्सांचे पयशे मोडूं नाका. त्या TMCक 31 जागा विकल्या आनी तेजे जर हें पळोवपा वचत जाल्यार एक थोडे पयशे बँकेन बँक ऑफ महाराष्ट्रान जमा जाल्ले आसा. दॅट इज ओन्ली 4% ऑफ द एश्युअर्ड अमावंट. बाकीचे 96% वील बी गिवन इन कॅश. दिले कितें म्हाका खबर ना. हे फक्त बँकेचो रिकॉर्डाचेर आसा म्हणून हांव उलोवपाक शकता. कोणाक दिले ते बँके पार्टीक दिल्या. MG पार्टीक 4% इज गिवन इन बँक ट्रान्झॅक्शनां. म्हणजे दॅट इज वायट. बाकीचे 96 वील बी इन ब्लॅक. तेजाच फुडें वचोन लवून सुदीन ढवळीकाराक चॅलेंज दिला. तो म्हणटा भाजपा सरकार भ्रष्टाचारी. जाल्यार ह्याच सरकारात हाजे आदीं रावन PWD सांबाळटालो तेन्ना आपणें एकय पयसो खावंक ना अशें ताणें महालक्ष्मीचो सोपूत घेवन सांगचें. सुदीन ढवळीकरान म्हटलां ह्या सरकाराचेर करप्शनाचो आरोप केला. म्हाजें चॅलेंज आसा सुदिनाक की ताणें महालक्ष्मी देवळा कडेन वचून देवळान वचून सांगचें की आपणें PWD नासतना एक्कय करप्शन करूं ना म्हणून. कारण हांवें जें पळय इन्फॉर्मेशन मागलां तें म्हाका दिना इन्कम टॅक्सा कडेन. इन्कम टॅक्स ऑफिसराक सांगचें पडलें की तें इन्फॉर्मेशन आपणें घेवना म्हणून.
आनी टायम मारून व्हरचो पडलो. म्हजें अपील CIC कडेन आसा आनी आय एम प्रिपेर्ड टू फॉर दॅट टू गो टू सुप्रीम कोर्ट. म्हाका 3 अशे RTO ऑफिसर मेळ्ळ्या की तेंचे कडल्यान नोकरी दितकीर सांगलां पार्टेक म्हणून कितेंय दी, MG पार्टीक म्हणून कितेंय दी. वेरे त्या लोकांनी चेक दिता आसतना तेंचे कडल्यान ते बरोवन घेतल्या इट इज फॉर ढवळीकर ट्रस्ट म्हणून. सो दीज आर ऑल करप्शन. हे नोकऱ्यो दिवप, पयशे घेवप, ट्रस्टान घालप, दीस इज ऑल करप्शन. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिग्स.